नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही परशुरामा विषयी उलयता आसतनाची परशुराम जमदग्नीलो आनी रेणुकाल पळोवतो. जमदग्नी भयंकर कोपिश्ट जावन आशिल्लो, खंडापटी कोपिश्ट जावन आशिल्लो, व्हड सेज. परशुराम शिवाल भक्त. ताका परशु ते एक्स दिल्लले शिवान धर्मारक्षकच खातीर जावन आनी ते धर्मारक्षकच खातीर ताणें दिल्लें कसलें म्हळ्यार अधर्म जाता आशिल्लें खंडापटी देशांत ताणें धर्म स्थापन करता ते देखून परशु दिल्लो ताणें. आनी खंडापटी शक्ती, योद्धा शक्ती, युद्ध करचे खातीर आनी जेसूच खातीर शक्ती दिले. विष्णू अवतार ते देखून तो खंडापटी बलवान जावन आशिल्लो. ताका अम्मा रेणुका खंडापटी पवित्रता म्हळ्यार पतिव्रता जावन आशिल्ली, ती पवित्र जावन आशिल्ली. तिणें न्हंयच कडेन वचून तिगेर शक्तीन रेंव काणू ताजेन माती काणू ताजेन एक सान कळसुकोन तांतू भितर उदक काणू तिणें जमदग्नीले पुजे खातीर डेली वरचें आशिल्लें, म्हळ्यार दिवसान वरचें आशिल्लें. तशें आसतना एक दिवस न्हंयंत गंधर्व खेळता आसतना ते पळोवन तिगेले विसरून गेली, तिगेलें काम सगळें. आनी नंतर तिणें तें कळस करूं पळयता तिगेलें कळस करूं जायना तिले ती थंय राबून गेली. जमदग्नीक कोप आयलो, कित्याक ही रेणूक येयनी म्हूण सांगून पळयतना तिगेली शक्ती गेला. कोप्पान तागे चेडूं आपूण तांगेले अम्माले गळ कातली म्हूण सांग. चेडवांक जायनी. जमदग्नीक कोप येवन ताणें चेडवांक मारलें. तेन्ना परशुरामा आपयले ताणें. परशुरामा आयकून परशुरामा सांगलें, परशुराम तूं आम्हाला गळ कातरी म्हूण सांगून ताणें अन्नाले आग्य म्हूण सांगून परशुक हाडून गळ कातरलो. जमदग्नीक खुशी जावन परशुरामा वेरी, परशुराम तूं म्हगेलो छान चल्लो, तूं कसर जावकला निमगे वर तुका दिता म्हूण सांगून ताका वर निमूचें सांगलें. परशुरामान अन्नाले पांय धरून सांगलें, फस्ट म्हगेलो अम्मा जिवंत करी म्हूण सांगून अम्मा जिवंत जाली. तदनंतर चेडवाक तागेल्या बाबाक जिवंत करी म्हळें, तांकांय जिवन केलें. तदनंतर तूं कोप सोड का म्हणून ताणें रिक्वेस्ट केलें. आनी तशी कोप सोडता तशी जमदग्नीक ताणें एक अपेक्षा केली. ते अपेक्षा करून सगळें जावन जाता तरी तदनंतर परशुरामाक ताणें मातृहत्या दोश लागले देखून आपास तीर्थयात्रा सगळे वता वता तागेले परशु वेरी रगत लागिले. पुरा तीर्थस्थाना वचून क्लीन करतना ते वचचे नाशिल्ले. आनी कडेरी सुमार तीर्था वचून न्हंयच वचून करता 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 एक जाग्यार आयलो म्हूण सांगता आसतनाची ते जाग्या नांव तीर्थहळ्ळी म्हणून. तीर्थहळ्ळींत आशिल्ले ते न्हंयचे लागीं वचून तुंगाचे न्हंयचे बदीन वचून ताणें ते क्लीन करतना ते ताका लागले ते परशु लागीं रगत गेल्ले म्हूण सांगताची. तुंगा नदी भारी पवित्र म्हणून हाजे निमतान आमकां कळटा. खंय ना ती शक्ती तुंगाचे नदीक म्हळ्यार तुंगाचे न्हंयक आसा म्हूण सांगून आमकां कळटा आसा. तशी परशुराम एक धीर वीर जावन आनी ताणें आपास तागेले अम्माक आनी बाबावांक जिवंत करून तागेले अन्ना वेर आशिल्ले कोप सगळें दूर करून ताणें आपास जिवन काडलें म्हूण सांगता. ताजे नंतर जाल्लें सांगिल्लें आसा काली. तशी परशुरामाले एक शक्ती आसा देखून परशुरामान सगळेची तागेले परशु निमते ताणें धर्मस्थापन केलें म्हूण सांगता. आनी काणी सांगता आसतनाची काणें सगळे जाणां वचून परशुरामान निमगेले म्हळ्यार तांकां एक जाग म्हणटा ताणें तागेले परशु समुद्रा भितर उडून कुबेर तशी माक्ष वचून ते पुरो जागो परशुराम क्षेत्र म्हणटाची कन्याकुमारी साकून गोमांतक थंय आशिल्लें परशुराम क्षेत्रांत. बट ते माक्ष वचून जाता रे तांतू भितर कसले सस्य जायना देखून ताणें पास परशुरामाला ताणें सगळे रिक्वेस्ट करताना परशुरामान वासुकी आपूण वासुकीन तिगेले विशान ते जागो फर्टायल केले म्हणून सांगतांचे. ते देखून आमी आतां परशुरामा क्षेत्रांत सगळे जाणां नागाक वर्शीप करचे.
आमी नागाले मंत्र सगळें आमकां गोत आसा वासू केले मंत्र सगळें आमकां गोत आसा ओम अनंतम वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं ततराष्ट्रं तक्षकं कालीयं तत एतानि नवनामानि नागानां च महातनं सायंकाले पठेत् तत् प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत म्हणून आम्ही वासुकीक नागाक सगळे पूज करता आसा ते नागानत हे परशुराम क्षेत्राक फटेल केलेले आहे आम्ही ते क्षेत्र आसले जाल्यार आम्ही ते नागा वर्शीप करना म्हणून जाल्यार आमगेलो व्हड चूक जाता ते देखून आम्ही ते नागाक पूज केले म्हणून जाल्यार आमगेल्या हातूंतले पुरो रगत फर्टायल जाता चांग जाता तशीच भूंय फर्टायल जाता म्हणून सांगला आसा ते देखून आम्ही परशुरामाक आनी नागाक सगळे वर्शीप करता म्हणून राबयता हांव करनाला शोक केली गाय दिली सुकून